बलात्कार करप्यांक भायल्या देशांनी मरण ख्यास्त भोगयतात जाल्यार आमच्या भारतांत मात तांकां आमदार ना जाल्यार खासदार करून सोडटात। तेलंगणात बायल दोतोराचेर जाल्ल्या बलात्काराचेर काँग्रेसीन अशा उतरांनी प्रतिक्रिया दिल्या। इस्लामी राष्ट्रांनी केल्यात तसे खर कायदे भारतातय जावपाक जाय। तेचे फुडें वचून काँग्रेस म्हणटा रेपिस्टांक भर तिठ्यार लोकां मुखार फाशी वा गुळी घालून मारपाक जाय। बुधवारची रातीकडेन तेलंगणाच्या टोल बुथाचेर कर्नाटकांतले बायल दोतोराचेर 4 जाणांनी बलात्कार केलो। शारापासून तिका 25 किलोमीटर पयस व्हरून तेंच्यांनी तिचेर बळजबरी केली। शेवटाक तिचो गळो दामून तिका जिवेशी लासून मारली। हे घडणुकेचो निषेध उक्तायतना हे पिडीतेक आनी तिचे फामिलीक न्याय मेळोवन दिवपाची मागणी गोवा प्रदेश महिला काँग्रेसीन केल्या। इफ यू गो टू सी इन साऊदी अरेबिया, आय वूड लायक टू टेल यू ऑल, आता समज एक रेपिस्ट मेळ्ळो आनी तो कन्विक्ट, ताका कितें करतात, ताका सेडिएट करतात, बिहेड करतात, ताका इंजेक्शन मारतात, ताजे केस काडटात आनी इन पब्लिकांत विदीन डेज ऑफ ट्रायल तो गिल्टी आसा जाल्यार ताका मारतात। इफ यू गो इन इरान द कन्विक्ट इज गिवन डेथ पेनल्टी and they have provision to hang the person to death. Strict law. Rape मेळ्ळे इरानात hang केले खबर। China, the convict is given a death penalty and it's given in form of death by firing squad. तुका आनी एक्सक्यूज ना, तुका केस ना, तुका आदोगाद काडपाक, लायफ इम्प्रिजमेंट असली नाटकां करपाक ना। डायरेक्टली चायनात कितें करतात, डेथ दितात बट फायरिंग स्क्वॅड डायरेक्ट थंयच मारलो, कवर केलो। UAE, दुबय, UAE हांगा the convict is given death penalty to the rapist by hanging till death, direct death. Afghanistan, I would like to tell you, in Afghanistan the rapist is either hanged to death or he has been shot by a bullet in his head. Modi is talking big talks. In India, it's sad to say that criminals are given upper hand and we can see criminals as elected MLAs and MPs openly खंयच्या ग्राउंडार हाडात। तुमचे आसात काय स्टेडियम्स आसा इतले हाडात आनी लोकांक बसयात आनी ताका हँग करात। हो शॉट करपाचे असले खंय तरी तुमी एक लॉ इम्प्लिमेंट करात। सो पनिशमेंट शूड बी सो फ्युअरफुल दॅट द नेक्स्ट टायम नो पर्सन इन इंडिया विल इवन ड्रीम ऑफ अटेम्प्टिंग अ रेप और मर्डरिंग अ इनोसंट लायफ। पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया।